पर्वरच्या वाठारांत दिसान दीस नवी उदरगत जाता। पर्वरेचो आमदार मंत्री खंवटे बरी उदरगत करता। मतदारसंघात जाल्ल्या उदरगत कामांचो नियाळ मंत्र्यान दिला। कांय ना म्हळ्यार कोट्यांनी रुपयांची कामां मंत्र्यान केल्यात। ह्या कामांनी नवी नवी कामांय केल्यात। मतदारसंघात रस्ते बरे केल्यात, नवी पार्कांय केल्यात, आदली पार्कांय बरी दुरुस्ती करून दिल्यात। अशी कोट्यांची कामां केल्यात। मात ही सगळी उदरगत पळोवन पर्वरे मारुती मंदिरा मुखार आशिल्लें बरेंच पोरणें गार्डन कम लायब्ररी आपल्याची दुरुस्ती जातली काय, आपणाचो ह्या उदरगतीच्या कामात आस्पाव जातलो काय म्हण वाट पळयता, आपल्याक नवें जिवनदान मेळटलें काय म्हण वाट पळयता। गार्डन कम लायब्ररी बरीच पोरणी आसा, मात सद्याक ती वापरांत ना। ताची स्थिती दयनीय जाल्ली आसा। आपल्याचेरय कोण नदर मारतलो काय म्हण वाट पळयता। हें गार्डन परत आदल्या भशेन वापरांत येवचें म्हण थंयच्या लोकांची मागणी आसा। सद्याक हांगसर आशिल्ली लायब्ररी नाना नानी पार्कां शिफ्ट केल्या, मात वयस्कर लोकांक ही आदल्या सुवातेर सोयेची आशिल्ली। कोट्यांनी पयशांची कामां जर पर्वरेंत जाता, नव्या गार्डनाक पयसो मोडप जाता, तर हें गार्डन कांय पयशे घालून कित्याक दुरुस्त जायना हो थळाव्याक पडिल्लो प्रस्न आसा। पर्वरेचो आमदार मंत्री आसुनूय हें गार्डन कित्याक दुरुस्त जायना? जेन्ना वासपूस केली तेन्ना कळ्ळें ह्या गार्डनाच्या कामाची फायल पंचायत डायरेक्टरेटान घाल्ली आसा, मात ती अजून मूव जायना। ती कित्याक मूव जायना ताचें फाटलें कारण कितें हें कळना। मात इतलीं कामां उदरगतीची जाता तेन्ना भोंवतणच्या उदरगतीक पळोवन हेंवूय गार्डन आपल्याक नवें रूप केन्ना मेळटलें हाची वाट पळोवन आस्त लावून बसलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।